सैम आनी सैमीक सोबीतकायेचेर जेन्ना मनांत विचार येता तेन्ना पाचवोचार सैम, शेतां भाटां, कुळागरां, फुलांचो परमळ, न्हंयो अशीं कितलींशींच सैमीक अपरुपां आमी नियाळटात. सैम कसलीच अपेक्षा धरिनासतना आमकां भरभरून दिता. पूण मनीस आपल्या स्वार्थाक लागून सैमाचो इबाड करता तेन्ना मात पृथ्वीच्यान सोंसूंक जायना. पृथ्वीचो कोप जाले बगर रावना. हो कोप कांय वेळा उदकाक लागून, वाऱ्याक लागून वा भुंयेक लागून निर्माण जाता. हुंवार, भुंयकाप, वादळ, ज्वालामुखी अशा साबार सैमीक अरिश्टांतल्यान सैम आपलो राग उक्तायता. भुंयेंतल्यान उज्याच्यो किटी भायर सरून भुंयेचेर जायती हावळ येतात तेन्ना ताका ज्वालामुखी अशें म्हणटात. अशे तरेच्यो ज्वालामुखी जपान ह्या देशांत चड प्रमाणांत आमकां जाल्ल्यो दिसून येतात. जेन्ना भुंय हालूंक लागता तेन्ना ताका भुंयकाप अशें म्हणटात. भुंयकापांत इमारती इस्पिकांच्या बंगल्यावरी कोसळटात. वाटेर चलपी भुरगीं भुंये भितर ना जातात. फातर, शिमीट, लोखंड, पत्रे हांच्या राशीपणां शेकड्यांनी लोक चिड्डतात आनी मरतात. भारताकूय हो भुंयकाप चुकिल्लो ना. 1967 वर्सा कोयनात, 1993 वर्सा लातुरांत आनी 2001 वर्सा गुजरातांत जाल्ल्या भुंयकापांत लोक बेघर जाल्यात, निराधार जाल्यात आनी हजारांनी मेल्यात. 2004 वर्सा दक्षिण भारताक मोठ्या अरिश्टाक तोंड दिवचें पडलें. दर्याच्या तळाक एक आकांताळो भुंयकाप जावन भारताच्या दक्षिणेकडच्या अंदमान निकोबार जुंवो तशेंच केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश राज्यांतल्या दर्यादेगेवेले लोक सुनामीच्या चपक्यांत फारावले. भारताकच न्हय तर इंडोनेशिया, थायलंड आनी श्रीलंका ह्या देशांनी तर हाहाकार जावन लाखांनी लोकांक मरण आयलें. गोंयांत दर्याची व्हड देग आशिल्ल्यान वादळाची शक्यताय चड. चक्रीवादळाक लागून हुंवार, उटंगराचो पावस हांचे वरवीं मनीसजीण आनी साधन संपत्तीची अमाप हानी जाता. भारतांत दर वर्सा हुंवाराक गांवचे गांव व्हांवून गेल्यात. गोंयांत लेगीत 2009 वर्सा काणकोण वाठार हुंवारांत सांपडिल्लो. अशाच घसघशांनी पडपी पावसाक वाऱ्याचो सांगात मेळत जाल्यार खुबशीं झाडां आपलें मूळ सोडून आधार नाशिल्लेवरी जमनीर पडटात. मुळांक घास धरून आशिल्ली माती कोसळटा. देखीक अशीच माती रेल्वे रुळार पडली जाल्यार कितें जावं शकता? तुमकां जाणून घेवपाक जाय भुरग्यांनो? जाल्यार तुमकां भौमानिस्त डॉ. नारायण भास्कर देसाय हांणी बरयल्ली सैमीक अरिश्टां आनी आमी ही काणी वाचचीच पडटली. ती आमी फुडल्या व्हिडियोंत पळोवया.